काय त्याने काडपाक दिले काय म्हणून, विकलो गेलो काय म्हणून आमदार. अरे पंचायतीचे आणि लोकांचे जे लोकल लोकांचे इनजस्टीस जाता ही त्याका दोळ्या मुखार दिसना. आणि असले जे तो काडपाक लायता नोटिफिकेशन बी आणि ब्लॉक करपाक लायता. एअरपोर्ट हाडला कित्या खातीर, आमचे लोकल आणि जे लँड लुजर आहा तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय. आणि तांकां समज बेनिफीट आनी तांकां सगळ्या बाबतीत तो ब्लॉक करता आला हें कितें चल्लां काय म्हणून. आणि हेजेर लक्ष खंय आमदाराचें. ही फूल जबाबदारी तेजी आसलेली. तेणे असले नोटिफिकेशन काडपाकच दिवपा नाका आसलेलें. पण तेणे हेजे भितर इतलो लूज रावलो म्हणजे अख्खे सगळ्यांक रस्त्यार उडयला न्ही जे टॅक्सीवाले आहात. अरे एक तर त्यांची जागा एक्वायर करून घेतली, अजून पासून तांकां लँड लुजर पयशे मेळूंक ना. आणि जे लँड लुजर आहात तांकां बेनिफीट दिता म्हटलें ते मेळूंक ना. हेजेर आवाज कोण उठयतलो. हे तेणे पयलीं ह्या आमदारान म्हणतो अनफीट आहा सारको. हेणे एक तर राजिनामो दिवन घरा कडेन बसपाचें आनी नाल्यार सोडून दिवपाचें. ह्या लोकां खातीर तो जस्टीस दिना. बाबा तुम्ही देवतले बीन फाटी घेयना नोटिफिकेशन जाल्यार आता हे समज लोकांनी भायर सरलेलो हांव तेंचे बरोबर आसतलोच, 100% आसतलो. पण हे खरें म्हटल्यार हे तुजे आमदारान आवाज उठोवपाक जाय आसलो. आमदार आसतना हे नोटिफिकेशन आयलें कशें सिव्हील एव्हिएशन हेजी व्हडली कापासतात तांकां ह्या पंचायतीचे इनजस्टीस करपाक, टॅक्सीवाल्यांचे इनजस्टीस करपाक. अरे हेजेर कसलोच आवाज उठयना आमदार. म्हाका अजाप दिसता. जेन्ना हे लँड लुजर जे आसात आनी तेंचे जे टॅक्सी आसा तांकां पार्किंग दिवपाक जावना हेज्या कडेन. तेजे आज ते पार्किंगाचे फीज कितलीशी आहा, लाखांनी रुपया तांकां आनी म्हयन्याक रेंट आहा. अशे रितीन थंय चल्लेले आनी हेजेर खंयचोच लक्ष हो आमदार घालना. हें फील जाता. हेणे आज थंय वचून न्हिसपाचें खंय त्या गेटी कडेन जो पर्यंत हें क्लियर जायना तो पर्यंत. ना जाल्यार तो विकलो गेलो म्हणटलो. तेंच्यांनी तांकां फिट केला म्हणून कोणा ह्या आमदाराक असले करपाक. आनी सगळे पोटल्यो घेवन हो चल्लो लोकांक रस्त्यार उडोवन. नोटिफिकेशन काढले आणि 18 तारखेच्यान काहीतरी बंद करपाचें म्हणून असो एक मेसेज येयला. म्हाका दिसता की ते गेट जर तेंच्यांनी बंद केले जाल्यार पंचायतीक इतको इफेक्ट जातलो. कित्याक सराच्या एका विस्वासा खातीर लोकांनी फूल ताका सपोर्ट केल्लो. सय पंचायती सरान फाटल्यान रावले आनी सरान तांकां सगळ्यांक दिलें की पयलीं कितें आसतलें ते एअरपोर्टाचे 5 पंचायती हे मेळटले म्हणटा बेनिफीट मेळटले म्हणटितले. पण आज अशी परिस्थिती जाली बेनिफीट ना ते ना आनी लोकांक अशे हाल केले. भितून वयतलो सुद्दां जाल्यार आतां 15 किलोमिटर परत वापस येवचें पडटलें. हायवे सुके कोणाने येवचें पडटा आनी थंयच्यान परत 7 किलोमिटर एअरपोर्टार वयचें. अशी परिस्थिती ह्या एअरपोर्टार जाल्ली आहा. लोक सामके त्या एअरपोर्टाक विटले दिसता. अशी परिस्थिती एअरपोर्ट लोकांची जाल्ली आहा. 7 किलोमिटर जो रस्तो तेंच्यांनी केल्लो त्या रोड करता सुकेपणान तूं सेमेटोन रोड जो हायवे केला त्या रोडार लोकांची घरां गेली. लोक चुपचाप उगी रावले, घरा सुद्दां वयतना की फाल्यां एअरपोर्ट जालो बेनिफीट आमकां कितें मेळटलें म्हणून. आनी आतां तो रोड रूंद इतलो 9-10 मीटर रोड तो रूंद जालो आनी आतां गेट बंद म्हणून लोकांनी करप कितें असो विशय लोकांचो जाल्लो. त्या खातीर आमदाराकय विनंती आसा तुमच्या पासून हेतून येवन हेंच्यांनी येवन तेणी सरळ रस्त्यार थंय आडवो रावपाक तेंच्या वांगडा आनी लोकांक न्याय दिवपाचो तेणी.